सो कितें डिस्कशन जालें? नक्की सिलेक्ट कमिटीचे गायडलायन्स असतात की जे कितें सिलेक्ट कमिटीन जाता ते भायर उलोवप नासता. दीस इज द थंब रूल. ताजे खातीर आमी जे कितें उलयलें आतां हॅज बीन इन डिफेन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी इन गोवा and to see that there is no more further unplanned development in the state. जे अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट चलता आनी फुडें इन्वेस्टमेंटाच्या नांवान आनी तुमची इबाड जावची न्ही हें आमी ह्या डायरेक्शनान उरल्या. सध्या एक मेन आसा तो इशू आसता तो भुतानीचो. तुमी कशें पळयता ऑल ओवर? बिकॉज IPB काही लॅपटॉप आहे. पळय इशू कसो आहा, इशू आहा तो दोंगराचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो येता हो एक प्रश्न पडटा. केन्ना केन्ना अशें आहा की दोंगराचेर तूं दोंगर कापनासतना पावता, तूं फाटल्यानल्यान पावता, म्हळ्यार फाटल्यानल्यान खंयच्यान तरी येता आनी दोंगरार प्रोजेक्ट बांदता. ताका एक दुसरे भशेन पळोवंक जाता कित्याक एक्सेस इज फ्रॉम द वेरेज. हांगा तांकां तसो एक्सेस ना कित्याक तांचे फाटल्यान नेवी आहा. तांकां दोंगर कापूनच वयर वचचें पडटा. आतां दोंगर कापून जर ते वयर वतले जाल्यार तो तेजो ब्रॉड ना प्रोजेक्ट. सो तूं दोंगर असो वर्टिकली जर कापलो जाल्यार तो पडटलो. सायडीन लोकांची घरां आसात. हो एक तांचो लोकांचो लोकल पब्लिकाचो एप्रिहेन्शन. दुसरे इश्यू म्हणटा कितें ताजें की थंय थोडी जमीन भुतानी कडेन आहा, थोडी जमीन अशे 2 लॉट 4-4 हजार. एक वालीस म्हणटा फॅमिली कडेन आहा आनी एक नायक म्हणटा फॅमिली कडेन आहा आनी एक तिसऱ्या मनशा कडेन आहा जो तांचे कडेन बरो आहा भुतानी कडेन. हे 2 मनीस जे आहा तांचे कडेन जमीन ते ओपोज्ड आहा. तांची जमीन अजून विकती तांणी घेवंक ना आनी विकती घेवंक ना जावन पसून ताचेर प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो आहा. हें जर खरें जालां हें म्हाका ताणें लोकांनी येवन सांगलां आहा तें. आनी ताजे बरोबर आदली आमदार आशिल्ली बाय एलिना साल्गाना. सो अशे रिस्पॉन्सिबल लोक ते सांगपी. आतां जमीन घेनासतना ताचेर प्रोजेक्ट कसो एप्रूव जावंक शकता? फॉरगेट दुसरे सगळे इशू एनवायरमेंट हिल कटींग हें तें सगळें सोडया आमी. ओन्ली लिगॅलिटी उलोवया. लिगॅलिटीन जर उलयले जाल्यार जमीन म्हजे कडेन नाच जाल्यार हांव ताचेर प्रोजेक्ट कसो पास करतलो? आनी जर प्रोजेक्ट पास जालो जाल्यार तो कसो जालो? हो एक व्हडलो प्रश्न. आनी ताजे खातीर दीस बिकम्स अ बीग इरेग्युलरिटी. इट बिकम्स लायक अ फ्रॉड. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हाका दिसता टॅक्निकली जी जमीन तांच्या हातान ना ते जमनीचेर तुज्यान प्रोजेक्ट एप्रूव करूंक जायना. आनी जर कोणें एप्रूव करपाक ट्राय केला जाल्यार तो एक फ्रॉड जाता आनी ताचेर एक्शन घेवचें पडटा. सरकारान दाखोवंक जाय की गोंयांत वचून सरकार म्हणटी वस्त आसा आनी कायदे म्हणटे आसात गोंयांत. म्हजी जमीन तूं एप्रुवलाक घालूंक शकना, तशी तुजी जमनी हांव एप्रुवल घालूंक शकना अनलेस आय बाय दॅट लँड. सो विदाउट बायींग दॅट लँड इफ दे पुट अ proposal for a project there, then it is a shocking thing, which is what the people are saying and needs to be investigated. Vijay, who should we hold responsible? Once that CM is Forget saying the holding responsible. First thing is, if there is an approval given in a project, for a project in an area which is not owned by the project proposer, then that permission has to be immediately rescinded. Whoever may be responsible, that's another story. Let us first talk about if an illegality has been done. We have to set it straight. We have to immediately take action to show that this is a responsive government. See, they have made, I think, an application to the chief town planner with this regard. I think they should make an application to the minister concerned, the town planning minister, and point this out, because nobody in his sane mind will ever approve a project in somebody else's property. So this I find very, very disturbing. So once that CM saying he has no connection with the Bhutan. What CM says is what that I cannot. The minister, whether he has connection, he doesn't have connection, is for him to know. I cannot. The minister also saying TCP minister statement statement that ते blame game तांचे भितरले इंटरनल जे कितें आहा ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना. कित्याक ते फायनली एकूच पार्टीन आहा आनी एकूच सरकारान आहा. आमी पॉयंट आउट करप आसता एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून आमी पॉयंट आउट करपाक जाय जर चूक जालें जाल्यार. आतां हांव तुमकां सांगता बेस्ड ऑन वॉट, बेस्ड ऑन द representation that I have received from some people. I told them, you go and give this to the chief town planner. आता तशेंच तांणी म्हाका दिसता मंत्र्याकूय दिवपाक जाय आनी सांगूंक जाय ते खंयचेच जो मनीस सारको तकलेन आहा कोणूच मनीस दुसऱ्याच्या जमनीचेर एप्रुवल घेवंक शकना. विदाउट यू ओनिंग द लँड हाव कॅन यू टेक परमिशन ऑन दॅट?
हें जर जालां जाल्यार हातूंत गोंयांत कांयच कायदोच म्हणटा ना अशें दिसूंक लागता न्ही. आणि किंवा खंयचे जे न्यू प्रोजेक्ट आसा ते परमिशन तो TCP मिनिस्टर जावच्या पयलीं दिल्ले आणि ते फायल रिव्यू करतले म्हणून सांगलेले. फायल रिव्यू पळय फायल रिव्यू करतलो म्हणटलो एश्युरन्स म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी दिले हावजान आनी TCP मिनिस्टरानूय दिला जाल्यार रिव्यू करपाक टायम कित्याक लागता. रिव्यू करपाक टायम कित्याक लागता. लोकांक तुमी उचांबळ कित्याक करता. लोक आतां बेजार कित्याक जाल्या की गोंयांत जमनी सोंपल्यो आतां दोंगर कापपाक लागल्यात आनी दोंगर कापप म्हणटा तें एक सामकें ब्रेझन चलना हाजे खातीर लोक डिस्टर्ब जाल्ले आहा. सो खंय तरी सरकार आसा म्हूण सरकारान दाखोवंक जाय मरे. ब्लेम गेम हांवें एप्रुवल दिल्लें ताणें आनी कोणें दिल्लें तें पॉयंट आवट करून सरकारा भितरूच ती केस्तांवां आहा ती पळोवन आमी खूश कशें जावंक शकता. जर इल्लिगॅलिटी जाल्या तर ती इल्लिगॅलिटी रिसेंट करा न्ही. See, as a media, as a opposition, what we should want that if there is a illegality, that illegality has to be set straight. So it has to be set straight. विजय बाब, एक दुसरी गजाल म्हणतात वेन वी टॉक्स अबाउट द इलिगॅलिटी भुतानीज प्रोजेक्ट्स हिल कटिंग्स प्रोजेक्ट्स सरकार आसा सरकार एकमेकाच्या आंगार घालता. अपोजिशनाचो रोल कितें सध्या. अरे अपोजिशनाचो रोल कितें आसूंक शकता. अपोजिशनाचो रोल पॉयंट आवट करप न्ही. अपोजिशन सगळें अपोजिशनूच करता अशें म्हणना हांव. आज एक्टिविस्टूय ओपोज करता. ओपोजिशना परत चड एक्टिविस्ट आहात. सो ते करतात तांकां आमी सपोर्ट करतात. आमी जर इशू आनी खंयचे भशेन रेज करूंक जाय वा कितें करूंक जाय तें करूंक जाय. आनी ते सगळे भशेन थंयचो आमदार तो आपले भशेन कितें करता तो सरकाराक सपोर्टूय करता. ताजेर प्रश्न दुसरे भशेन येता. खासदार तो थंय गेल्लो आहा. लिडर ऑफ ऑपोजिशन थंय गेल्लो आहा. सगळे आपले भशेन कितें तरी करूंक सोदतात. मे बी सगळे एक जावन कितें तरी दुसऱ्या भशेन करूंक जाय. तें आय थिंक दॅट आय कॅनॉट से इट वील हॅपन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. लेफ्ट टू द तुका हांवें सांगलां तें इतलेंच मुद्दो की आमी कॉन्स्टिट्यूशन गोंयांत जितें उरचें लोकशाही गोंयांत जिती उरची आनी गोंयांत फर्दर अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जावचो न्ही हाजे खातीर जें कितें करूंक जाय तें सिलेक्ट कमिटीन आमी करतात. आणि हो बिल खंय तरी जे लोकल बॉडीज आसा पंचायत आसूं तें सगळें कॉन्स्टिट्यूशन तातूंत आयलें. अनप्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणजे आमी सगळ्यांचें हें कितें आसता हाबीज आसता प्लॅन डेव्हलपमेंट आनी डेमोक्रेसी कित्याक एक बॉडी दुसऱ्याच्या खड्ड्यार येवन बसूंक जायना. हे तिनूय विशय आमी कन्सिडर करून जें कितें उलोवंक जाय तें उलयलां. तुका हांवें स्टार्टिंगाकूच सांगलां सिलेक्ट कमिटीक जें कितें भितर जाता तें वी आर कॉन्स्टंट नॉट टू जनरल व्यू पळयत जाल्यार वेन यू टॉक अबाउट IPP एंड ऑल इट इज अ बिग प्रोजेक्ट्स ह्या वक्तार जेन्ना लोक रस्त्यार येता विरोध करता व्हडले प्रोजेक्ट्स इट्स वर्थ यू जनरल पॉयंट इज व्हडलो प्रोजेक्ट लोक ओपोज करता अशें न्ही. लोक ओपोज करता एनवायरमेंटली फ्रेजायल एरियेन जे प्रोजेक्ट येता जे लोकांक सांगनासतना प्रोजेक्ट येता. काल हांव गेल्लो थंय कुडचिरे थंय एक प्रोजेक्ट येता तो कितें प्रोजेक्ट तो तांकांच खबर ना लोकांक. कोण म्हणटा की इट इज अ वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट. कोण म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन डेब्री ट्रीट करून करपाचो प्रोजेक्ट. सो एक गव्हर्नमेंट अवेरनेस करना. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचें कितें काम आसता की क्रिएट अवेरनेस क्रिएट करनी कितें आसा तें. मागीर तूं तोच जागो कित्याक चूज केलो. सरकार म्हणटा तें जागो आमचो आमी जाय तें करतले. तशें न्ही तें. थंय इतलें 5वेचार एरिया ती थंय एक आयसोर जावचो न्ही. आमी फक्त आमचे फातोर्डाचें चिंतचें न्ही. आमी सगळ्यांचें चिंतूंक जाय. प्रोजेक्ट जायत जाल्यार इंडस्ट्रियल एरियेन हाडूंक जाय असलो प्रोजेक्ट. सो कुडचिरेचे लोक वा मय मतदारसंघाचे लोक BJPक सदां मत मारतात पूण थंय कितें हाड अशें जाता जावंक जायना न्ही. काल मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला की हेरिटेज झाडां थोडीं आसात पिपळ अर्जून आनी कितें कितें नांवां सांगल्यात. हीं झाडां राखूंक जाय. हीं झाडां ते रानांत आहा मरे. ती रानां जर तुमी कापून असले प्रोजेक्ट हाडूंक लागले जाल्यार ती हेरिटेज झाडां कशी राखतलो तुमी. आनी हांव नको बाबा रेजिनाल्ड मुखेलमंत्री न्ही. सो रेजिनाल्डान आपल्याक कितें दिसता तें म्हणलां आसतलें. तें जातलें वो ना तें म्हज्यान सांगूंक जायना.